Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 देवाचें नाव सत जावन आसा, देवाच्या नावांक जिवीत जावन आसा, देवाच्या नावांक संरक्षण जावन आसा. आमेन. Amen. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमच्या लाडक्या देवाक दिन वाचूया. ओब्रामा शिखामांत्रो ओत्रमा सेकेरा बात्रो कोन दालावा किबारा तो लोको मोते लिका पातोरो खोमोन देलेवेके मातोरो सोंदोलो ओतमा सिके रियाला बात्र लांदे अम्मांत्र लांदे. हालेलुया. थँक यू जीसस. धर्मदूतांचो इतिहास अध्याय 1 आणि 8वी ओळ आमकां सांगता. पूण तुमचेर देंवतल्या पवित्र आत्म्याचे बळ तुमी घेतल्यात आनी जेरुजाल्यान सगळ्या जुदेयान आनी सामारियेतेन आनी संवसाराच्या शिमाचेर पर्यंत तुमी म्हजे गवाय जातल्यात. मोगाच्यानो देवाचें उतर आमकां सांगता पवित्र आत्म्याचे बळ आमी घेतले आणि त्या बळान आमी देवाचे गवाय जातले. स्वामी जेजू क्रिस्ताचे गवाय जातले. जेजू क्रिस्तान दिल्लेले उतर हे जेजू क्रिस्तान आपल्या शिष्यांक सांगलेले उतर हे. आयज तूं आनी हांव देवाचे शिष्य जावन आसा, देवाचे डिसायपल जावन आसा आनी देवाचे हे उतर म्हजे आनी तुजे पासता. पूण तुमचेर देंवतल्या पवित्र आत्म्याचे बळ तुमी घेतल्यात आनी जेरुजाल्यान सगळ्या जुदेयान आनी सामारी येतात आनी संवसाराच्या शिमांचेर पर्यंत तुमी म्हजे गवाय जातल्यात. मोगाच्या न्हू आयज तूं आनी हांव ज्या जाग्यार आसा, ज्या गांवान आसा, ज्या सिटीन आसा, ज्या राज्यान आसा, तूं आनी हांव देवाची गवाय आसा. देवाची गवाय आसा कित्याक पवित्र आत्म्याचे बळ आमचे भितर आसा, देवाच्या आत्म्याचे बळ आमचे भितर आसा आनी आमी देवाचे गवाय जावन आसा. आमी स्वामी जेजू क्रिस्ताचे गवाय जावन, आमच्या कुटुंबान आमी देवाचे गवाय जावन, आमच्या वाड्यान आमी देवाचे गवाय जावन आसा, आमच्या शारान आमी देवाचे गवाय जावन आसा, आमच्या डिस्ट्रिक्टान आमी देवाचे गवाय जावन आसा, आमच्या राज्यान आमी देवाचे गवाय जावन आसा, आमी ह्या देशान देवाचे गवाय जावन आसा, आमी ह्या संवसारान देवाचे गवाय जावन आसा आनी शासनाच्या शासनाक आमी देवाचे गवाय जावन आसा. वी आर द विटनेस ऑफ द लॉर्ड जीसस. कित्याक तो आमचो देव आसा. तो आमकां केन्ना सांडूचो ना, तो आमकां केन्ना सोडचो ना, कित्याक तो आमचो मोग करता. तो आमचो मोग करता. त्या देवाक ह्या वेळार दिन वाचूया, ताची स्तुती आनी आराधना करुया. एक जिवो देव तुजे आनी म्हज्या सामकार आसा. कित्याक देवाचें उतर सांगता म्हज्या नांवान दोगां तेगां एकठांय जातात त्या जाग्यार हांव आसा. ह्या वेळार तो आमचे मदें हाजीर आसा. जिवो देव तुझे आनी म्हजे मदें हाजीर आसा. घडी आमी कितली पयस आसल्यार त्याच्या हाजीरपणान आमी आसा. अब्राहम का प्रभु, इस्हाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है. अब्राहम का प्रभु, इस्हाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है. तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा. तू मेरा है, तू मेरा है. तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा. तू मेरा है, तू मेरा है. जिसके हाथ मेरा कल, जिसके हाथ मेरा और आने वाला
मेरा है, जिसके हाथ मेरा कल, जिसके हाथ मेरा हाथ, और आने वाला कल वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। मोगाच्या भाऊ बहिणांनो, ज्याच्या हातान आमचो काळ, ज्याच्या हातान आमचो आयस आणि ज्याच्या हातान आमचो फुडार, तो आमचो देव, तो आमचो देव। ते देवाक ह्या वेळार वाचूया, आत वयर उबारून ताची स्तुती आनी आराधना करूया, कित्याक तो महिमेन भरलेलो देव, तो आमचो मोग करता, तुजो आनी म्हजो मोग करता, कित्याक आमी अब्रामाची संसद आसा। वी आर द जनरेशन ऑफ अब्राहम। ओ हालेलुया। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहमाचो देव, इसाकाचो देव, जाकोबाचो देव, तू म्हजो आसा। अब्राहमाचो देव, इसाकाचो देव, जाकोबाचो देव, तू म्हजो आसा। तू केदीच म्हाका सोडचो ना, तू केदीच म्हाका सांडचो ना, तू म्हजो आसाय, तू म्हजो आसाय। तू केदीच म्हाका सोडचो ना, तू केदीच म्हाका सांडचो ना, तू म्हजो आसाय, तू म्हजो आसाय। जाच्या हातान म्हजो काळ, जाच्या हातान म्हजो आय, जाच्या हातान म्हजो फुडार, तो म्हजो आसा। जाच्या हातान म्हजो काळ, जाच्या हातान म्हजो आय, जाच्या हातान म्हजो फुडार, तो म्हजो आसा। तो केदीच म्हाका सांडचो ना, तो केदीच म्हाका सोडचो ना, तो म्हजो आसा, तो म्हजो आसा। तू केदीच म्हाका सोडचो ना, तू केदीच म्हाका सांडचो ना, तू म्हजो आसा, तू म्हजो आसा, तू म्हजो आसा। तू केदीच म्हाका सांडचो ना। ओ ब्राशांदा लावात रे, लिब्रा माशांदा लावात रे, ओ माशांदा लावात रे, रियाला बांदा मी मास्रोवत रे। ओ ग्लोरिया महिमा उपासंदलवे, लिब्रा वाते शांदा लावा किरा, अमा शोरी बारा रा रा रांदे। ओ हालेलुया, ग्लोरिया महिमा,
केलीस म्हाका सांडचो ना तू म्हजो आसा तू म्हजो आसा तू म्हजो आसा ओ तू म्हजो आसा तू म्हजो आसा ओ मा शांदाला वासरे रे 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 libra शांदाला वासा माके libra शांदाले वे oh hallelujah 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 masre hallelujah 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 आमचो देव आमच्या सांगाताक आसा आमचो देव आमच्या सांगाताक रावता आमचो देव आमच्या सांगाताक संपूर्ण कायेन आमकां विजयाच्या वाटेर व्हरता आमेन आयचे देवाचें उतर घेयात खेरीज भाशेन जो असो पयलो पत्र म्हटल्यार जॉन चॅप्टर 1 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 9 पयलो जुवाचें पत्र तिसरो अवेसवर आनी 9वी वर आनी देवाचें उतर हें कितें सांगता तें पळयात आयचें उतर देवाचें आमकां सुटका दितालें आयचें उतर देवाचें आमकां संपूर्णकायेन आमकां जाणवायचे वाटेक व्हरतलें आमेन प्रेज द लॉर्ड पळयात देवाचें आत्मा कितें सांगता 1 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 9 प्रेज द लॉर्ड जो कोण देवा थांबून जल्माला कितें म्हणटा पळयता जो कोण देवा थांबून जल्माला तो पातक करीच ना आमेन पळय जुवांचें थिंकींग पळयात कितें जावन आसा तें जुवांचें थिंकींग अशें जावन आसा कितें तर जो कोण पातक कितें म्हणटा पळय जो कोण पातक करीच ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पळयात कितें म्हणटा तें हालेलुया जो कोण पळयात हालेलुया पळयात देवाचें उतर न्हू आमकां सजवान खरीच भाशेन आमकां स्पिरिच्युअली कान जाय आनी आयकोंक स्पिरिच्युअली मन जाय हालेलुया हें जें देवाचें उत्तर आयज सांगता न्हू हें खूब गरजेचें आसा तुज्या आनी म्हज्या लायफान खूब गरजेचें आसा खूब गरजेचें आसा Praise the Lord. 1 John chapter 3 verse 9 जो कोण देवा थान जल्माला
तो पाताक करिना, केन्नाच ना. जो कोण देवा थान जल्माला तो पातक करना. प्रेज द लॉर्ड. पातक करीच ना म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. पातक करीच ना. पळय, देवान मनशा पातका करूंक उत्पन्न करूंक ना. देवान मनशाक पातका करूंक ह्या संवसारान दवरूंक ना. जर तुम्ही उत्पत्तीचें पुस्तक पळयतात जाल्यार थंय देवान आदामाक आपल्या प्रतिरुपाचो रचला म्हणटा. जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 26 आणि जेनेसीस चॅप्टर 2 वर्स 7 म्हणटा देवान आपलो जिविताचो श्वास भितर घातलो म्हणटा. पळय, जायते फावटी आमकां अशें दिसता जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 26 देवान म्हटलें आनी मनीस जालो ना. देवान म्हटलें आनी केन्ना मनीस जावना. पळयात, पयलें देवान चिंतलां. जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 26 आपल्या प्रतिरुपाचो म्हटल्यार आमच्या प्रतिरुपाचो मनशाक जावं. तेचे उपरांत 27 लायन म्हणटा देवान मातये पासून मनशाक घडयलो म्हणटा. आणि हे दोनूय वस्तून पवित्र पुस्तक म्हणटा तो जिवन आसलो. ज्या वेळार चिंतलें तेन्ना पासून जिवन आसलो. ज्या वेळार मातयेचो घडयलो त्या वेळार पासून आदाम जिवन आसलो. सो जेनेसीस चॅप्टर 2 वर्स 7 ज्या वेळार आमी पळयता त्या वेळार थंय आमकां म्हणटा देवान जिविताचो श्वास तेचे भितर फुकलो. आतां तो मनीस जिवो जालो. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र पुस्तक म्हणटा देवान आदामाक त्या बागेची राखण करूंक दवरलेले. पळयात, देवाची खोशी नासली मनशा कुळाक मरण हाडूंक. समजून घ्या, देवाची खोशी नासली मनशा कुळाक मरण हाडूंक केन्नाच ना. देवाची खोशी केन्नाच ना असा मनशा कुळाक मरणा. पूण देवाची खोशी आसली ह्या संवसारान सदांकाळ मनीस जिवो रावची. सदांकाळ हर एक दीस जिवो रावची. पळय, तेन्ना ताकाय सगळें क्लियर आसलें. तेन्ना ताकाय सगळें बरें आसलें. ज्या ताकाय त्या झाडाचें फळ खायना. जेनेसीस चॅप्टर 2 सांगता एदेन बागेन 2 भाशेची झाडां आसली. जायते भाशेची झाडां आसली पूण 2 झाडां आसली ती मेन आसली. एक बरें आनी वायट दितलें झाडाचें फळ आनी दुसरें गिन्याचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक आसलें बरें आनी वायटाचें आनी दुसरें आसलें जिविताचें. प्रेज द लॉर्ड. पळयात बाबा, आमी जे वेळार हें वाचता ते वेळार देवान बायबलान अशी उतर सांगलेलें, अशी आज्ञा घातलेलें जिविताच्या झाडाचें तुका फळ खावंक जाता पूण बरें आनी वायटाचें गिन्यान करून दितल्या झाडाचें तूं फळ खाय नाका. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा, ज्या दिसा तूं फळ खातलो त्या दिसा तूं मरतलो. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा, ज्या दिसा तूं फळ खातलो त्या दिसा तूं कितें जातलो, मरतलो. जस्ट सम बायबल अशें सांगता तूं तेका स्पर्श पासून करिनाकाय, ताका टच पासून करिनाकाय. पूण जालें तें अशें, सैतान भितर आयलो आनी सैतानान ते आदाम आनी एवे कडसून आज्ञा मोडून घेतली. पळय, ते ताकाय तेंच्या जिवितान मरण नसलें. जे ताकाय ते फळ खायनान ते ताकाय. म्हटल्यार कितें जालें, ज्या वेळार आज्ञा मोडली त्या वेळार मरण भितर सरलें. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, फळान कांय नसलें पूण देवाच्या आज्ञेन आसलें. कित्याक देवाची आज्ञा तुमची जिवीत वाडयता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाची आज्ञा आमकां जिवीत वाडयता. पळयात, आयचे जे देवाचे उतर आसा देव क्लियर भाशेन म्हणटा. कितें तर 1 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 9 जो कोण देवाथान जल्माला तो पातकूच करिना. हें पयली वस्त. प्रेज द लॉर्ड. करूंकूच जायना तुका पातक. आमेन.
कित्याक जर तूं देवाथान जल्मोंक नाय तर तूं पाताक करताय, कित्याक जाणा तुजे भितर देवाचो नेचर ना. हर एक भुरगो आपल्या बापाय सारको जाता, हर एक. म्हणून बायबल सांगता बरें झाड बरी फळां दिता, वायट झाड वायट फळां दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बरें झाड बरी फळां दिता, वायट झाड वायट फळां दिता. प्रेज द लॉर्ड. पळयात बाबा, सजमोन घेयात ते आतां काय तेंचे भितर पाताक रिगोंक नसले, जे आतां काय तेणी फळ खावंक ना. ज्या वेळार तेंच्यांनी फळ खाल्लें, पवित्र पुस्तक म्हणटा तेंचे भितर मरण आयलें. पूण मरण येवचे आदीं तेंकां सजमलें, कितें तर हांव हिंगी आसा म्हटल्यार बरें आनी वायटाचें तेंकां गिन्यान आयलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पवित्र पुस्तक आयचे देवाचे उतर तेच सांगता बाबा, जो कोण देवाथान जल्माला तो पाताकूच करिना. म्हटल्यार कितें, जर देवान सांगल्या, देवान 10 कमांडमेंट दिल्यात, हां देवान सांगला म्हटल्यार हांवें तें करचें न्हू, म्हटल्यार हांव देवाचें आयकता. जो कोण देवाथान जल्माला तो पाताकूच करिना. प्रेज द लॉर्ड. भोव इम्पॉर्टंट बाबा, पाताक करिना. आयज आमच्या जिवितान न्हू बाबा, मनशाच्या हर एका जिवितान पातकां वाडलें. धाकटुल्या वस्तून पासून आयज आमी पातकां करूंक लागल्या. धाकटुल्या बारक्या वस्तून पासून आमी आयज पातकां करूंक लागल्या. पूण पवित्र पुस्तक कितें सांगता, जो कोण देवाथान उत्पन्न जाला, जो कोण देवाथान जल्माला तो पाताकूच करिना. आतां आमकां कशें सजमतलें, आमी देवाथान जल्माले हावचे. तेच्या पासत आमकां संपूर्ण कायेन पातकां कडसून लांब रावंक. आतां तुवें म्हणटाले ब्रदर इतलें इजी ना न्हू पातकां कडसून लांब रावंक, वा इतकें इजी ना न्हू पातकां सोडूंक. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, जो कोण देवाचो तो देवाची उतरां उलयता म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता. आमेन. जो कोण देवाचो ती देवाची उतरां उलयता म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात फुडें पळय कितें म्हणटा, कित्याक देवाची जीण ताची सवें आसा, देवाचो जल्माला देखून ताच्यान पाताक करूं नजो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाची जीण. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाची सीड तेचे भितर जल्माल्या. पळयात आमकां तुमी जायते आनी विचार, ब्रदर आमी कितें करूंक जाय जेका लागून आमची पातकां आमी पातकां कडसून लांब वयतले वा आमची पातकां उणी जातली. सगळ्यान म्हत्वाची वस्तू आसा, जर तूं पातकां कडसून लांब वचपाक जाय जाल्यार देवाच्या लागीं राव. प्रेज द लॉर्ड. मागीर सेकंड क्वेश्चन येता, ब्रदर आमी देवाच्या लागीं कशी रावतले? देवाच्या लागीं रावच्या पासत देवाची उतरां उलयात. आमेन. देवाची उतरां उलोवन आमी देवाच्या लागीं रावता. आमेन. देवाची उतरां आयकोन आमी देवाच्या लागीं रावता. पळयात, देवाक आयकणें हें बरें आसा, कित्याक देवाक आयकणें म्हणजे पातकां पात करणे भाशेन आसा. आमेन. देवाक आयकणें म्हटल्यार पातकाक पाठ करण्या भाशेन आसा. हालेलुया. जो कोण पळयात आयज सकाळी जर तुमी बायबलान पळयला जाल्यार देव उलयला आनी तेंच्यांनी आपली मनां फिरयल्या. देव उलयल्या आनी ते पोजाडपणान मेवलेली वस्तूरेन आपलें जिवीत बरयलें. देव उलयला आनी ते सामारेतेन वस्तूरेन आपलें जिवीत बरयलें. देव उलयल्या आनी मॅथ्यूवान आपलें जिवीत बरयलें. देव उलयला आनी जाकिमान आपलें जिवीत. म्हटल्यार कितें, जेजू उलयला आनी जिवीत बदललें. आयज तो जेजू 2000 वर्सां आदीं आसलो तो जेजू आयज पासून पवित्र पुस्तका वरवीं उलयता आनी आमचें जिवीत बदलता. आमेन. आयज तुज्या ताकतीन तुका सैतानाचेर विजय मेळोवंक जायना, पूण देवाच्या उतराचेर तुमी विश्वास दवरतात जाल्यार तुमकां विजय मेळोवंक जाता. जायते जाण ना, म्हजे भाव न्हू, म्हाजे भुरगे, तांकां कितें सजमतात जाणा बाबा, ना हांव करतलो, हांव जातलें, म्हाका येता ना. ज्या वेळार तूं पवित्र पुस्तक सोडटाय तूं एक झिरो एम्प्टी पर्सन आसा, खाली पर्सन आसा.
खाली बसून विदाउट नो तू बायबला बगर तुका जेजू क्रिस्ताक संतोसूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. संतोसूंक जायना. तुका जर देवाच्या लागीं रावंक जाय, तुका जर पातका कडसून पाट फिडोवंक जाय, तर तुमकां पयलें गजाल म्हटल्यार पवित्र पुस्तक तुमच्या जिवितान आसूंक जाय. पळयात, जर तुमी जोशुवाचें पुस्तक काडटात ना ओल्ड टेस्टिमेंटान, यहोशुवा म्हणून आसा, ते जर पुस्तक ओपन करतात चॅप्टर 1 3 to 9 म्हणटा, थंय म्हणटा जसो हांव जोशुवा सांगाता, जसो हांव मोइजेसा सांगाताक आसलो तसो हांव जोशुवा तुजे सांगाताक आसा. प्रेज द लॉर्ड. पूण तेजे उपरांत ते वाचले उपरांत 7वी 8वी लायन कितें म्हणटा ना, तूं उजव्या वाटेक पळोवं नाकाय, दाया वाटेक पळोवं नाकाय, पूण म्हाजें नियमशास्त्र तूं तुज्या कपाळाक बांद म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. म्हाजें नियमशास्त्र तूं तुज्या कपाळाक बांद म्हणटा. कित्याक तुका जर विजयी जावंक जाय जाल्यार. आमेन. सो आमकां ह्या संवसारान विजय जावं जाल्यार देवाची उतरांत विजय हाडूंक शकता. आमेन. हर एका वेळार देवाची उतरां विजय हाडूंक शकता. प्रेज द लॉर्ड. हर एका वेळार केन्ना तुमी तुमच्या ताकतीर चलो नाकात, देवाच्या उतराचेर चलात. ज्या वेळार तुमी देवाच्या उतराचेर चलतल्यात न्हू, त्या वेळार तुमी विजयी जातल्यात. आमेन. पळया, ज्या वेळार तुमकां जाणा, ज्या वेळार जेजून 40 दीस 40 राती उपास केलो आनी उपास केल्या उपरांत सैतान थंय आयलो आनी ताका म्हटलें, जर तूं मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 3 जर तूं देवाचो पूत तर ह्या फातराचें उंडो जावंक आज्ञा कर. ह्या फातराचें उंडो जावंक आज्ञा कर म्हणटा. कोण उलयता? सैतान उलयता. पूण देवान कोणाचो आदार घेतलो? देवान पवित्र पुस्तकांतलो आदार घेतलो. कित्याक देव असो म्हणटा, मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 4, मातेवाचो 4थो बेसूर 4थी ओळ, जेजून अशें म्हटलें, पवित्र पुस्तकान बरयलेलें आसा तें हें. म्हटल्यार तो पासून देवाचो पूत पासून आसोन देवाची उतरां पाळता. देवाचो पूत पासून आसोन तेणी संपूर्ण पवित्र पुस्तक पाळला. थोडी जाणां म्हणटा बायबलान थोडें बरयलां, सगळें सारकें न्हू. रॉंग. तुमकां समाधाना देखून तुमी म्हणटात सगळें सारकें ना. हांवें बायबलांतली हर एक उतरां, हर एक काना आनी हर एक मात्रा बरी आसा आनी ती गिन्यानान भरलेली आसा. प्रेज द लॉर्ड. देखून रेव्हलेशन चॅप्टर 1 वर्स 8 क्लियर म्हणटा, हांव अल्फा आनी हांव ओमेगा. प्रेज द लॉर्ड. परत बायबलांतले एक उतार सांगता, हेच्यातले एक उतार उणें करूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 18 क्लियर म्हणटा, मातेवाचो 5वो बेसूर 18 हांव तुमकां खरेंच सांगता, सर्क आनी संवसार सरो पर्यंत घडोवंक जाय तितले घडल्या बगर समृद्ध वेले एक अक्षर व एक थिकली पासून ना जावची ना. सो एक थिकली म्हटल्यार एक काना आनी एक मात्रा म्हटल्यार तेका पासून मान आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, जेजू क्रिस्ताक ज्या वेळार सैतान नाडूंक येयलो, जेजू क्रिस्तान कितें म्हटलें? पवित्र पुस्तकान बरयलेलें आसा तें हें. उंड्या वरवीं न्हूय, पूण देवाच्या तोंडांतल्या भायर सरता त्या उतरां वरवीं मनीस येता. प्रेज द लॉर्ड. क्लियर ते जेजून सांगलें. पवित्र पुस्तकान अशें बरयलेलें आसा. तूं सांगताय तें ठीक आहा, पूण पवित्र पुस्तकान अशें बरयलेलें आसा. खंयच्यान घेतलें? डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 8 वर्स 3, दुसरी समृद्ध 8वो अविसोर 3री ओळ, थंय अशें बरयलेलें आसा. मागीर परतून देवचारान तेच्या लागीं येयलो आनी कितें म्हटलें, जर तूं देवाचो पूत तर हांगा थावन सकला उडी मार. प्रेज द लॉर्ड. आतां सैतान तेका कोटेशन वाचून दाखयता. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, पयली पावट ज्या वेळार सैतान तेच्या लागीं येयलो आनी सैतानान सांगलें, कितें, तूं जर देवाचो पूत तर ह्या फातराचे उंडे करून दाखय. जेजून म्हटलें कितें? पयलें म्हटल्यार सजवान ह्या जेजूक ताकद आसा फातराचे उंडे करूंक. प्रेज द लॉर्ड. पूण जेजू सैतानाचें आयकना. आमेन. हालेलुया. जेजू देवाचें आयकता. आमेन. आयज जायतीं भुरगीं आसा जीं सैतानाचें आयकतात, तांकां सजमानात ना ह्यो आयकोंक येता तो ताळो कोणाचो, देवाचो काय सैतानाचो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, जेजून डायरेक्टली बायबलांतले सांगलें, पवित्र पुस्तकान बरयलेलें आसा तें हें. मागीर आतां देवचार तेका सांगता,
जर तू देवाचो पूत तर देव मंदिरांसून सकला उडी मार म्हटल्यार वयर थंय सकला उडी मार. त्या वेळार आता परतून सैतान तेका कोटेशन वाचून दाखयता. सैतान अशें म्हणटा आनी अशें म्हणटा, पवित्र पुस्तकान अशें बरयलेलें आसा, तुजे विशीं तो आपल्या दुतांक हवालो दितलो आनी तो तुजो पांय एका वेळार फातरार आदोंक दुखोवंक दिवचो ना. ते आपल्या हातांनी तुका उखलून धरतले. प्रेज द लॉर्ड. कोण म्हणटा? सैतान म्हणटा. पयलें जेजू क्रिस्तान कोटेशन वाचून दाखयलें, आतां सैतानूय तेका कोटेशन वाचून दाखयता. प्रेज द लॉर्ड. पूण तेच्यार जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा? प्रेज द लॉर्ड. जेजून ताका जबाब दिवन म्हटलें, मॅथ्यू चॅप्टर 4:7, सर्वेस्पर तुज्या देवाक नाडू नाकाय, अशें पवित्र पुस्तक सांगता. आमेन. हालेलुया. सो पवित्र पुस्तकाची उतरां ही आमकां आसणे गिन्यान हें गरजेचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तिसरे पावटून म्हणटा, सरपटून तूं म्हाका नमस्कार करताय जाल्यार हांव हें सगळें तुका दितलो. 10वी लायन म्हणटा, जेजून प्रतिपाद केलो. पवित्र पुस्तकान अशें बरयलेलें आसा, तूं एकल्यास सर्वेस्पर देवाक बसतले आनी तेची सेवा चाकरी कर. पळय, जेजू ज्या वेळार सैताना वांगडा उलयलो तो देवाच्या उतरा वरवीं उलयला. वर्ड ऑफ गॉड. आयज हांव जें उलयतां ते पासून वर्ड ऑफ गॉड. कित्याक उतरां शुद्ध करतान, उतरां नितळ करतान, उतरां स्वतंत्र करता आनी उतरां देवाची हील करता. आमेन. अमेझिंग ग्रेस. आमेन. हालेलुया. पूण हें जर आमी जेनेसीस चॅप्टर 3 पळयता जाल्यार सैतानान आदमाक एक तेच सांगलें ना, तूं जर हे झाडाचें फळ खाशील जाल्यार मरची ना. तूं जर झाडाचें फळ खाताय तर देवा भाशेन जाता. पळय, टोटली तांकां फसयला. टोटली फसयला तांकां. सो आयचे जर देवाचें उतर असलें, 1 जॉन चॅप्टर 3:9, जो कोण देवा थान जल्मला तो पाताकच करिना. पळय, हय तुमकां सांगलां, ओके, कितें तर पाताक करीच ना म्हणटा, थोडे केल्यार जाता अशें ना. हालेलुया. जो कोण देवा थान जल्मला तो पाताकूच करना, कित्याक देवाची जीण ताची सवय आसा. देवाचो जल्मला देखून ताच्यान पाताक करूं नजो. आमेन. सजमोन घे. देवाच्या उतरान चड पावर आसा. आयज म्हाका आनी तुका जर देवाच्या राज्यान भितर सरोंक जाय जाल्यार तर पातकां विरहीत रावंक जाय. हें गरजेचें. बायबल क्लियर म्हणटा, जो कोण देवाचो तो पातकां करिना. तुका जर देवाचो मोग आसना तर तूं पातक करूचंच ना बाबा. पातक करूंकूच शकनाय ना. थोडी जाणां म्हणटा, हांव पातकान पडलो ब्रदर, म्हाका ताळणी येयली ब्रदर, म्हाका हें येयली. ना 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 ना, ताळणी कित्याक येता? प्रेज द लॉर्ड. बायबल कितें क्लियर म्हणटा, जेम्सचें पुस्तक. थोडी जाण कितें म्हणटात जाणा, थोडी जाण आमी ना सैताना भाशेन चिंत्ता. कितें जाणा, ओके, ना ना ब्रदर, ताळणी येयली न्हू, ताळणी येयली म्हणून हांव पातकान पडलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ना बाबा, तशें ना. हालेलुया. ताळणी येयली म्हणून केन्नाच तूं पातकान पडनाय. केन्नाच पातकान पडनाय. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. केन्नाच पातकान पडनाय. केन्नाच पातकान पडनाय. कित्याक पवित्र पुस्तक आमकां क्लियर सांगता. क्लियर आनी क्लियर सांगता. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक जेम्स चॅप्टर 1:13, कित्याक देवाक वायटाची ताळणी येवूच नजो, न्हय म्हूण देवूय कोणाक ताळणेन घालना. आमेन. सजमोन घेता. थोडी जाणां म्हणटात, ना हांव ताळणेन पडलो आनी पातकान जालो. ना ना ना. बायबल कितें म्हणटा, देव कोणाक ताळणेन घालनाच ना.
प्रेज द लॉर्ड. देव केन्ना ताळणेन घालनाच ना. कित्याक देवाक वायटाची ताळणी येवूच न्हय. पळय तुमीच ओपन करा जाकोबाचें पत्र 1 13 समजून घेयात देवाचें उतर खूब कितें शिकयता. आयच्या उतरान आमी हें शिकल्या, जो कोण देवा थान जल्माता तो पाताकूच करना. जर तुका मोग आसना, जस्ट एग्जाम्पल घे, जर तुका मोग आसना तर तूं पोजडपणाचे पाताक करूच ना. जर तुका मोग आसना तर तूं म्हटल्यार तर कांयच वायट करूच ना, कांयच वायट करूच सांगोचें म्हटल्यार तुका मोग जावं जेजूचा. जर तुजो जेजूचो मोग आसाय तर तूं पाताक करूच ना. आमेन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मागता तुमचे पासून देवाचो आत्मो तुमचे थंय आसा. थँक्यू जिजस ह्या दर एकल्या भुरग्या पासून. पळयात ह्या वेळार तुमच्या माथेचेर हात लायात आनी देवाचो अभिषेक देंवतलो. म्हणजे सर्वेस्पर देवाचो अभिषेक, जो राजाचो राजा आसा, तो धनियाचो धनी आसा, ह्या वेळार तेजें सामर्थ्य तुमच्या जिवितांत काम करता. तेजें सामर्थ्य तुमच्या जिवितांत अनुभवता. तेंचें सामर्थ्य तुमच्या घरान हांव डिक्लेअर करता. तुमी सेम रावचेत ना. आयच्या दिसा उपरांत तुमी बदलतले आनी व्हडलें झाड जातलें आनी ह्या झाडाची फळां दुसरी खातली जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. देव तुमचा मोग करता देखून तो आपल्या उतरांनी तुमकां लागीं काडटा. आमेन.